म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आनी कार्मेल किरण टीव्ही प्रेक्षकांनो, तुमकां समेस्तांक ह्या कार्यक्रमाक हांव येवकार दितां आनी तुमकां हो वेळ देवाच्या मोगान आनी कृपेन बरोलो जावं दी. तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांच्या जिवितांत देवाच्या उतराचो प्रभाव आनी देवाची सुरवणूक तुमकां लाभशाक हो वेळ आमकां देवान हो केला. देखून एक घडीभर देवाक हांव कृपा मागया की आमचे स्थकी आमचे थंय जेजूच्या शब्दाचो अर्थ गुणायेवन येवन आमी जेजू बरीच संवसारांत आज ताचे साक्षी जावच्याक एक घडीभर भावनपणी आमी देवालाचे कृपा मागून घेवया. मोगाचे न्हू, आज आनी एक आयतार क्रिस्तांवांक मोगाचो दीस, कित्याक जेजू जैतवन जालो, जेजू जिवन जाल्लो तो दीस. आनी त्या देखून आदी तावन हर एका क्रिस्तांवाक आपल्याच्या जिणेक मेळचो तो आदेश भियेनाका, तुंय जैतवन जातलोय. सांजुवांच्या वांजेलांत 16व्या अवसरांत कडेचे शब्द जावन आसात जेजूचे, भियेनाकात, हांव सगळ्याचे संवसाराचेर जैतवन जालां. जेजू जैतवन जाला न्हय संवसाराचेर मरणाचेर समेत. देखून
हर एक आयतार जायचें आमकां समेस्तान संतोश असो दीस, आनंद असो दीस, जैत असो दीस, कित्याक आमी जिखतल्यांव, आमी जियेतल्यांव, आमी जिखतल्यांव एक दीस आमकां सलोणी ना. तर त्या जेजूची उतरां एक घडी बरोबर आमी आयकुया, चीत दिवं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अवसर 21. प्रधान याजकांक आनी जुदेवाच्या मालगड्यांक जेजून अशें म्हळें, आतां तुमकां हें कशें दिसता सांगा. एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. तो आपल्या पयल्या पुताचो येवन म्हणा लागलो, म्हज्या पुता तूं हें कर, तूं आज वचून म्हज्या दाखामळ्यांत काम कर. ना, हांव वचना, ताणें जबाब दिली. उपरांत ताणें आपलें मन बदल्लें आनी तो दाखामळ्याक गेलो. पूण हें नेण आसलो बापय मागीर धाकट्या पुताचो येवन ताच्या लागीं म्हणा लागलो, जायत बाबा हांव वेतां म्हणून ताणें जबाब दिली. पूण धाकटो पूत गेलो ना. ह्या 2 पुतां पैकी कोणें तर बापायची खुशी निसावन केली. ताणें जबाब दिली. पयल्यान जेजू तांच्या लागीं म्हणा लागलो, सतस हांव तुमकां सांगतां, सुंखागार आनी खलवतां तुमचे प्रास पयलीं सर्गींच्या राजांत रिकतात. कित्याक तुमकां जिविताची सारकी वाट दाखोवंक दिवंक म्हूण जो हांव आयलो, पूण तुमी ताका आसात मानलो ना. सुंखागारांनी आनी खलवंतांनी ताका आसात मानलो. हें तुमी पळयलें जाल्यारय मन बदलून तुमी ताका आसात मानलो ना. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, येदोळूच तुमकां जेजून तुमच्या काळजांत ह्या उतरांचो अर्थ कळयलो जावयेत. पूण म्हाका कितें तें कळयलां हांव खालतेपणी हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. जेजू त्या जियेत आसतना त्या काळार देव समोर्तीचे फुडारी जावन आशिल्ले फारिसेव, आनी ते चिंताले की देव सादारण एका चीफ जस्टिसा बरी, आमच्या हायकोर्टांत सुप्रीम कोर्टांत जस्टीस आसात, तांचें काम सूख घडल्या मनशा कडेन विचारूंक ताणें निजांव ती सूख ह्या कानुना प्रकार केल्या गी म्हणून. कानून चड म्हत्वाचें. हें कानून उल्लंघन केलें गी तर केलें तर ताका शिक्षा, करूंक ना जर ह्या ताका कानून उल्लंघन केलां म्हणून संपूर्ण माहेत मेळना तर ताका संपूर्ण माहेत ना देखून तुका शिक्षा दिवंक जायना म्हूण ताका घराफाटी करतात. तसलो मनोभाव जावन आसलो सादारण ह्या फारिसेवांचो. देवाक एक बापय म्हणून लेखी नासतना फकत एक पुलीस इन्स्पेक्टर ह्या कानुना प्रकार चला जाय. देवान आमकां उपादेश दिल्यात, त्या उपादेशा प्रकार आमी निश्ठीवन जाय आनी ते उपादेश आमी पाळी जाय, आनी ते पाळल्यार मात्र आमकां देव बेसांव दिता. त्या देखून जाता तितलें ते उपादेश पाळूंक मात्र खंयचे तरान जाल्यार हांवें तें पाळी जाय म्हणून तांचें गमन जावन आसलें. तें करता आसतना तांचें गमन व्यक्तित्वांतावन करण्यांक मात्र आयलें. पूण मोइसे कडेन देव सोलो करता आसतना
त्या सायनाय दोंगरार त्या सल्ल्याचो अर्थ जावन आसलो, तुमी म्हणजे उपादेस पाळा मात न्हय, बगार हांव जातलो तुमचो देव आनी तुमी म्हजी परजा. हांव जावन आसा तुमचो देव, तुमचो देव. तुमी म्हाका देव म्हणून बापाय सारको मोगान आनी त्या मानान तुमी लेखी जाय. तें जावन पयलें देवान अपेक्षिंचें. आनी त्या देखून त्या पासून तुमी म्हजी परजा, तुमी म्हजी परजा म्हूण हांव मानून घेता. म्हजी परजा, म्हजें गुटाम, म्हजो लोक. तो संबंद, तो एकवट, तो संबंद म्हाजे संबंद न्ही वर्तो आसलो म्हूण येत. तो संबंद चड गरजेचो. पूण वेळ वेता उतरत आसतना इस्रायल लोकान त्या संबंदा विशीं चिंतलें ना. फकत संबंद चिंतल्यार इल्ले कश्ट जिणेक देव सगळ्यांनी आसा, सगळ्यांनी पळयता, सगळ्यांक करीचे कश्ट. देखून थोड्यांसी मिसोन देव पवित्र पुस्तकान इतलें अशें करीचें, अशें करनोचो, अशें करीचें, अशें करनोचो म्हूण सांगता. ताचें लिस्ट केल्यार ती लिस्ट प्रकार हांवें सरल्यार म्हजो कायदो जालो. देवा, हांवें म्हजो कायदो केला, तर तुवें म्हाका दिवन सोड. हे मार्केटींत मासली मोलायल्या बरी जालें मनशां आनी देवा मदें असलो संबंद. त्या देखून जेजू आज आमकां एक सुबित वपार सांगता. त्याच मातबाऱ्यांक आनी इस्रायल कुळेच्या लोकांक आनी त्या फुडाऱ्यांक तूं तांच्यानी विचारता. दोग तरांचे मनीस आसात, म्हणजे एका कुटुंबांत दोग भुरगे आसात. एक दीस तो बापूय ग्रेस्त मनीस, ताका बाट आनी सर आसा, दाखीचो मोळो ताका आसा. एक दीस ताका भलायकी बरी ना आसतली. तो देखून आपणाच्या पुतांक येयली म्हाका जी कुमक विचारया म्हणून तो बालगड्या लागीं येता. आनी ताका पयलें सांगूंक ताका अवकाश मेळना, तो बरो ना म्हणून ताका कळोवंक ना. पूण त्या घडये म्हाका तुजी गरज आसा पुता, म्हाका दया कर, आज म्हाका काम पळोवंक वचूंक जायना. म्हज्या जाग्यार तूं वचून इल्लें काम पळय कशें करतात गी म्हणून. एकाच साडे पुतान ताका सांग, ना हांव जाणा. दरबडो तो जावंक पुरो. ताणें आपणाच्या बापायक विरोध केलो म्हणल्यार अर्थ जाता ह्या घडयेन. एकच फावटी ताणें चडपडलो, बापा विरोध उलयलो, या तांचे मदें घर्शण जालें. बापाक बेजार जालें जावयेत. म्हणजे हांवें विचारलें म्हणजे पुताक तो वचूंक जावना. आमी ताचे पसून हांव सगळो दीस घोळटां आनी आज एक कुमक करूंक जाली ना गी म्हणून ताणें चिंतलें, सांगलें जावयेत. पूण तितल्यार त्या तरणाट्याक ताच्या काळजांत कसता. जेजू म्हणटा ताचें मन बदलयलें, ताचें मन बदललें. तो एक घडीभर चिंतूंक जाय लागलो, हांवें कितें केलें, हांव कोणा कडेन उलयलो. वय ताका ताच्यो गरजो आसल्यो जावं ताचे प्रोग्राम, ताचें इश्टा सांगता वचूंक आसलें, ताचे कडेन मिटींग आसलें आनी कडेन पार्टी आसली. ताका चड संतोश दिवची चड संगती आसल्यो. देखून तें चड म्हत्वाचें ह्या घडये म्हूण चिंतलो. देखून बाबान म्हाका पयलें जाय आसलें म्हूण. पूण कडेक सकट सांगता घालता आसतना तो चिंता आसतना एक घडीभर समाधान काडून चिंता आसतना ताका कसलें समजलें की हांवें केली चूक. म्हणजे बापायन म्हजे कडेन विचारलें, म्हणजे पसून ताका करचोंचें चवथाची जिणी तो सदांय वेतालें गी थंय. तर ना, हांव वेतलो म्हणटा आनी भायर सरन कामाक वयता. संतोशान त्या काळजान वय एका घडये ताणें बापाक इन्कार केलो, दुखयलें जाल्यारय उपरांत ताणें मन बदलोवन बापाची खुशी केली आनी तो भायर सरून गेलो. बापाक सांगून ताका वेळ मेळो ना, तो गेलो. पूण बापय ते नेणो आसलो, गेलो आपणाच्या आनी एका पुता लागीं
आनी ताचे कडेन विचारय पता कळ्ळें तूं म्हणी वचनाय बाबा भिये नाका हांव न्ही तूं घरा बस हांव पडयन सकट तो जाण आसलो की तो वेसो ना म्हूण ताका निर्धार केल्लो हांव वेसन कितेंय जावं वेसोना पूण सुको सैलाप भायल्यान मात्र भायल्यान ताचे मना प्रमाणे आवय बापा हांव येता तूं कांय भिये नाका सुको सैलाप भायल्यान पूण भितरल्यान तो कुसलो जावन आसलो बापाय लागीं कसलो संबंद ताका नासलो बापायचें तेजें मोन बदलून समज ना बापायच्या उतराक ताका मोल समज नासलें बापूय ताका कितेंय म्हणून ताका अर्थ ना जालो आनी जाल्यारय तो भायल्यान तो दाखयता हांव मोग करता म्हणून आनी तो वचना बापूय चिंता तो गेला ना तो वचना तेन्ना जेजू तांचे लक्षांत न्ही जावं सांगा कोणें देवाची त्या दनयाची त्या आपल्या बापायची खुशी केली पळय ते एकाच जॉब एकाच तरान ते जॉब दितात आनी सांगतात व्हडलो पूत समा व्हडलो सुखीदार पूत कानुना प्रकार सुखीदार तो पूण देवा मुखार मन बदललें कोण सुखीदार जाल्यारय भायल्यान सगळ्यांक सुखीदार जावन दिसता जाल्यारय ताच्या काळजांत देव ताका मेळटा तेन्ना देवान बक्षिसां तर ताका समाजीन ताका सुखीदार म्हूण लेखलें तरी देवाक तसो मोगाचो पूत तो जावन आसा मोगाच्या भावांनी भयणी कितले भागी आमी जावन आसा जेजू आमकां कितें कसलो अवकाश आमकां दिता आमच्या जिणेंत कितेंच एक घडी आमकां ना आमी देवा तर पयस सरता म्हणून केन्ना आमकां आमचें मन बदलूंक आनी आमच्या नीज जावन ते देवा ते संबंद परत्यान जिवो करूंक अवकाश आसा तेन्ना देव राखून आसा आमकां परत्यान ताच्या वेंगेन घेवंक आनी तशें देवाची खुशी करूंक आमच्या जिणेंत एका संबंदा वरवीं बलात्कारा वरवीं न्हय कानुना वरवीं न्हय बगार एका संबंदा वरवीं म्हजे थंय ते बरे गूण कसो म्हजो बापूय गी तशें म्हजे थंय गूण येसय सा पावलू ह्या आयच्या वचपान तो सांगता जर अत्मीक एक वळ तुमी काय दाखोवचो आसा एकामेकाच्या मायपासान आनी कणवळ्यान तुमी भरल्यात तर एकच मोगान एकच सत्म्यान एकच मोनान एक वोट सांबाळन म्हजो संतोष तुमी भरपूर करा स्वार्थाक पडून वा पोखोळ दवलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात बघा खालत्या मोनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा तुमचोच स्वंत आदाय पळय नाकात बगार हेरांचेय बरेपण तुमी सोदा तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं कोण तो आपणाकच ताणें खाली करन हेरां पासून दिल्लो तो तर मोगाच्या भावांनी भयणी आमकां आज बरो संदेश देव दिता की आमकां मौन आसा तर देव केदींच आमकां पयस ना तें पयिल्लेंच आमकां मौन आसा तर देव पयस ना आनी देव हर एकल्याक ताचें मौन बदलून ताचे लागीं येवंक अवकाश दिता बलात्कार करिना कुरपा दिता पूण तो कानून दवरिना तुज्या स्वातंत्र्या विरोध देवाक वचूंक जायना तुका स्वातंत्र्य देवान दिलां तुका बलात्कारान तुजो मोग देव मोलाक घेना त्या मोलाक गेल्ल्या मोगाक अर्थ ना मोल ना तो बलात्काराचो मोग पूण देवाक संबंद असो मोग जायसय तुज्या वाडावळीचो आत्मीक व्यक्तित्वाच्या वाडावळीचो प्रतिरूप जावन तो मोग देवाक जाय तुवें वाडा जाय तुवें निजावन एक बरो व्यक्ती तुवें जायचय बरी फळां तुवें दिजय तुज्या जिणेद्वारे एक निस्वार्थ मनीस तूं जायचय तो जावन आसलो मनोभाव जेजूचो
जेजू संवसारांत आयलो तो जावन मनोभाव सगळ्यांच्या बापाचो असो मातेव सांगता 5व्या अवसरांत जाया तुमी संपूर्ण म्हज्या सगळींच्या बापा बरी कित्याक तो बोऱ्यांचेर आनी कोट्यांचेर आपणाचो सूर्य आनी आपणाचो पावस वता म्हणून तस जाल्यार मनोभाव म्हणजे हेरांचें तोंड पळोवन न्हय बरें करचें बगार देवान म्हाका दिल्लें तें बरेंपण हांवें हेरांक वांटून दिवचें आनी त्या वरवीं म्हज्या जिणेद्वारे हांव हेरांक जातलो साक्ष जेजूची आज हांव जातलो जेजू म्हजे द्वारे जेजूक हेर देखतले आनी म्हजे द्वारे जेजूक पळोवंक जेजूची वळख मेळोवंक हेरांक सांगतलें देखून मोगाचे भाव आनी भयणी आज भायसर आमी आमच्या घरांत आमच्या काळजांत हांव देवाचो मोग करूंक आमी बलात्कारान आमचे कायदे पडचे ते पावनात हो लोक कितें म्हणत विघार कितें म्हणत पाद्री कितें म्हणत शेजारचे कितें म्हणत तें कसलेंच प्रयोजन ना कारण हांवें कितें जायचें म्हूण देव अपेक्षिता तें म्हाका जायचें देव कितें अपेक्षिता जावच्याक हांवें ताची बरी जावच्याक हांवें नीज मोगाचो मनीस देवाक संबंद आसलो मनीस कशें पूत आनी बापाय मदीं तो संबंद आसा गी मोगाचो आनी अभिमानाचो तशेंच आमकांय देवान म्हजो इतलो मोग केला म्हज्या गरजेक तो आज मुसर म्हणजे पावला तर आज देवा पासून हांव सॅक्रिफायस करचो नांगी देवा पासून म्हजो मिल्लो वेळ करचो नांगी देवा पासून जेजू पासून हांव हेरांक गेल्ली म्हजी कुमक दिवचो नांगी हेरांक म्हजो वेळ दिवचो नांगी हेरांक म्हजे तालेंतां हेरांच्या बऱ्या खातीर हांव वापरचो नांगी सवालां आमी आमकांच घाली जाय आसची दी तर मोगाचे भाव आनी भयणी जावया आमी जेजूची साक्षी आज जेजून आमचो तसो मोग केलो थोडे फुडें आमी करता आमच्या जिणेंत वय थोडे फुडें आमी सूख करता सुखीदार जावन आसा जेजू म्हणटा सुंकागार आनीक कलवंतां समाजींत कीळ म्हणून चिंची पूण देवा मुखार ती पयलींच गरज वचूंक आसता कित्याक तांकां खालतेपण आसा आमी पातकी म्हूण ती वळखतात सभार पोटी आपण सकट तांकां पातकी म्हूण म्हणटात पूण ती हांव पातकी आनी त्या खालतेपणांत हांव देवाक गुलो मारतात आनी जेजू म्हणटा आमी वडपण आसले न्हय बगार ती आमी समाजींत कीळ आनी पातकी म्हणून बोड दाखोवची ती जावंक पुरो आमचे प्रास देवा मुखार व्हरती तर आमी जागृतकायेन आमची जिणी सारी जाय देवा मुखार कोण व्हरतो खालतो मनीस कोण देवा तो संबंद दवरचो तो मनीस नीज जावन खालतो जावन आसा आनी तो देवा मुखार व्हरतो जावन आसा जेजू सांगता ते आमचे प्रास सगळींच्या राजांत पयले रेखतले म्हणून तर आमी खालतेपणी आमची पातकां वळखून आमचें मन बदलोवन जेजूच्या पावलांनी चलया आनी धैर्यान आमचें जिवीत हेरांक उपसून दिवया तेन्ना आमी जातले हांव नीज जावन भागी नीज जावन देवाची भुरगीं मोगचनो पापाल विचार कार्मेल किरणाच्या 9व्या अंकड्याक तुमकां स्वागत आमचो पापसाहेब पापा फ्रांसीस ताच्या क्रांतिकारी शिकवणे खातीर नांवाडला लोक तो कितें सांगता तें आयकूंक आतुरीत जाला आनी ह्या फुडां पापासाहेबाची शिकवणूक तुमचे मुखार प्रस्तुत करचो 9वो अंकडो पापाल विचार आमी परगट करतले तुमचे अभिप्राय आमकां सांगा आज देवाच्या उतरा विशीं पापासाहेब कितें म्हणटा तें आमी जाणा जावचें पवित्र पुस्तक आमच्या धर्माचो पवित्र ग्रंथ देवातावन प्रेरीत जाल्लो मनशांनी तो बरयल्लो देवाचें उतर म्हूण आमी मानून घेता आनी आमी
तें वाचता हांव जावं पुरो सकाळीं जावं पुरो सांजेर तेरसा वेळार वा न्हिदोंक वयच्या पयलें अशें मागची दस्तूर आमचें तें आसा. आतां आमच्या हातांनी मोबायल आसा जाल्यार बायबल संबंदी ॲप्स मेळटात आनी आमकां पळयन करतना जाल्यार तें वाचूंक सुलभ जाता. दिसाक 5 मिनटां तरी बायबल वाचची संवय जायत्या थंय आसा. भोव अर्थभरीत एक रीत आनी शेगूण म्हूण येता. सदांच बायबल वाचचें आनी ताचे तावन प्रेरीत जावचें. तुमचे थंय असली रीत ना जाल्यार तुमी सुरू करचें. मोतीन दवरा, इट्स नॉट टू लेट. इट्स नॉट टू लेट. आतां सवाल हें, बायबल वाचल्यार पुरो गी तें पाळी नाका गी. जायते फावटी बायबल वाचतना आमकां कितें फायद्याचें आसा तें आमी विंचता. हांवें म्हळें पापा सायबाची शिकवणूक क्रांतिकारी आनी हाच्या की 100 वांट्यान जेजू क्रिस्ताची शिकवणूक क्रांतिकारी. समाजांत एक रेवल्युशनरी तो. ताची शिकवण भोव क्रांतिकारी जावन आसली आनी असली शिकवणूक आमच्या काळार आमी वाचतना आमकां कितें गरजेचें आसा, फायद्याचें कितें तें आमी विंचता आनी तें पाळोवंक प्रयत्न करता. हें सुलभ आसा तें आमी पाळचें. हें कश्ट आसा त्या देखून तें कोणशाक लोटचें. अशें आमचे गरजे तेकीत, आमच्या अभिरुचे तेकीत बायबल आमी वाचचो आनी पापसायब म्हणटा अशें करच्यांत कांयच फायदो ना. बायबल वाचला म्हणचे एक मानसीक तृप्ती म्हाका आसत सोडल्यार ताचे तावन कसलोच अदमीक फायदो मेळना म्हणटा पापा फ्रांसीस. त्या देखून देवाच्या उतराचो अर्थ बदली नासतना आसा तशें देवाचे कुशे प्रमाणें पाळच्याक आमचें तें खालतेपण आनी मागणें गरज म्हणटा पापा फ्रांसीस. बायबल वाचतना ताचो अर्थ समजून घेवंक आनी तो पाळोवंक 2 संगती गरजेच्यो. एक मागणें, दुसऱ्यान खालतेपण. पवित्र पुस्तकांत 10 कांबळ्यांतल्या वावरेड्यांची वपार आमकां कळीत आसा. थंयसर तो धनी तो तोटो घेणीक दिवन परगांवाक गेल्लो आनी तो पयणा उपरांत फाटीं आयिल्ले उपरांत घेण वसूल करचे खातीर पयलें आपणाच्या वकला लागीं तो साकरांक धाडटा, तांकां जिवेशी मारतात आनी उपरांत आपणाच्याच पुताक धाडटा आनी ताकाय ते जिवेशी मारतात. आनी ह्या एका वपारीचेर पापा फ्रांसीस नियाळ दिवन तो म्हणटा. बायबलांतल्या फारिसेवा विशीं उलोवन पापा म्हणटा तांणी देवाचें उतर तांचें उतर कशें बदलिलें. देवाचें उतर म्हूण मानून घेवचें की तांचें उतर कशें बदलिलें आनी हर एकलो आपणाक कशें जाय तशें व्याख्यान दिवंक प्रयत्न करतालो. आनी ह्या क्रेक तांणी वाचचे खातीर, तांचें उतर जिखचे खातीर धन्याच्या पुताक त्या मुखांत्र चित्रीत केल्ल्या जेजूक तांणी जिवेशी मारलो. पापा फ्रांसीस देवाचें उतर आमचें तें क्रियात्मक जावच्याक, क्रियाळ जावच्याक आनी फळाबरीत जावच्याक 2 संगती दिता. ते जावन आसा मागणें. मागणें कित्याक म्हळ्यार तो म्हणटा मागणें देव म्हणून वळखूंक आमकां आदाराचें जाता. आमी मनशां आनी देव त्या देखून ताच्या कृपेचेर हुंदोन जिवंक आमकां मागणें आदाराचें जाता म्हणटा. दुसऱ्यान खालतेपण आमी कोण म्हणून आमकां समजयता आनी खालतेपण आमचें तें आसो हांकार काडून उडोवंक आदाराचें जाता आनी त्या जाग्यार देवाचें उतर रोंबोवंक अवकाश करून दिता.
भोव अर्था बरीत शिकोवन पापा फ्रांसिसान आमकां दिवची, तर आनी मुखार देवाचें उतर आमी वाचता आसतना जावं पुरो वैयक्तीक रितीन जावं पुरो कुटुंबाच्या मागण्या वेळार वाचता आसतना तें मागण्याच्या स्पिरितान वाचूंक आनी खलतेपणान स्विकार करूंक आमी पेसाडया. तुमकां समेस्तांक बरें जावं. देव बरें करूं. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसार जेजूक दिवंक गावाय. उत्तीम रचना देवाची कुणा पवित्र सभेची, नितळ निर्मळ कुरपेवोन स्त्री. परचेक दया मागतेली, आमकां मोगान वेंगतेली, मेळची ना शारोतीन दुसरी. Mighty ethnic dongo sodong shikayta, ekani za deva karzam petong kapayta, jinye ko sa weng marong adala bayta, dusmana tong rakon di unsan kapabayta. My voice